बापाची आणि पुताची आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमच्या सुम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोबे आसूं. प्रितीच्या बाबा भयणीनो, देव आपले पोरजेचो हुस्को धरता. देव आपले पोरजेक सांबाळटा. होच देवाचो मोग तरेकवार बसांनी आमी घडये अनुभवला. देवाक आमच्या जिवितांत कितें तरी येवजून आसा. जायते फावटी घडये समजूंक येना, जायते फावटी समजूंक अवघड जाता, पूण तरी आसतना देवाचेर बाबार दवरतल्यांक येवजून आमच्या जिवितांत कितें देव आमच्या जिवितांतलें कितें आशेता तें कळोन येता. ह्याच पासत सगळ्या वेळार देवाचेर पातयेवन आमचें जिवीत जियोंक हे मिसा भेटींत आमकां दर एकल्याक आदार मागुया. आनी फावो ते पुरी ह्या मिसांत वांटो घेवचे खातीर आमच्यो सोबतायो, आमची पातकां, आमच्यो चुकी ओळखून घेवन देवाचें बोगसणे मागून म्हणुया. हांव पातकी सर्व पोतफेदार देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उचारून सांगता. मनान चिंतून, तोंडांत उच्चारून, वायट आदारून, बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो भोव व्हड अपराध. ह्या पासत वागेवंत सदांच आंकवार मारी सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सर्व पदवीदार देव आमची काकलोत करून आमची पातकां मुगसूं आनी आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. सोम्या काकलोत कोर, क्रिस्ता काकलोत कोर, सोम्या काकलोत कोर. प्रार्थुया. ह्या मिसांत आमी मागुया. मिसाचें इंतेसां भेटयता आपलो वाडदीस समरमतना फेलिसियो डिकोस्टा. तशेंच ह्या मिसार मागूंक लायता. वाडदीस समरमतात सिस्टर निर्मला, स्टेलन ओलिवेरा आनी पिएदा टायस, जोकी फेरांव आनी मेलिसियो फेरांव. तांचेर सगळ्यांचेर देवाचो आशिर्वाद मागुया. देवा आमच्या स्वर्गींच्या बापा, वाट चुकलोल्यांक तुज्या स्वताचो उजवाड तूं दाखयताय आनी जिविताच्या रस्त्यार परतून हाडटाय. आमचे जिणेचे चालींत क्रिस्ती बावार्थाचेर आड वेता तें पयस करूंक आनी हो बावार्थ तीर करता तें धरूंक आमकां कृपा दी. आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजी सोबे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणाक. सुटकेच्या पुस्तका वेले वाचप. इस्रायलाच्या पुता दुवांनी रामसेस गांवांतली भायर सरून सुकोत गांवांत वचूंक वाट धरली. भुरग्यां बाळांक मेजीन आसतना चलून वेताले ते दादलेच सुमार 600,000 आसले. तांचे बरोबर जिनोस्वार लोकांची एक व्हड उरपूंच गेली. त्या भायर मेजून असो तितल्या बोकड्यांचे हिंड. इजिप्टाक तावन हाडलेल्या पिठाच्यो तांणी भाकऱ्यो केल्यो, पूण फूग नासलेल्यो, कित्याक तांकां कोमीर घालूंक नासली. फुरसत दिनासतना तांकां इजिप्टांतलीं धांवडायलोलीं देखून वाटेक जेवण खाण व्हरूंक तांकां जालें ना. इस्रायलाच्या पुतादुवांनी इजिप्टांत 430 वर्सां काडलोलीं. 430 वर्सां भरतालीं त्याच दिसा सर्वेस्पराच्यो सगळ्यो फौजो इजिप्टांतल्यो भायर सरल्यो.
तांकां इजिप्टांतल्यो भायर काडूंक सर्वेस्परान एक रातभर जागरण केली. ही रात पिणकेचे पिणकेंत इस्रायलाच्या पुतादुवांनी सर्वेस्पराच्या मनाक एक जागरण कशी सांबाळूंक जाय. देवाचें उतर हे देवाच्या उतराक आमचो जबाब सावदी ताचो मायेमोग मितमेर नासलोलो. म्हणुया ताचो मायेमोग मितमेर नासलोलो. सर्वेस्पराक दिनवासात तो कोरेंच बरो. ताचो मायेमोग मितमेर नासलोलो. आमच्या दळडीरपणांत ताणें आमचो उगडास केलो. ताचो मायेमोग मितमेर नासलोलो. आनी आमच्या दुस्मनाच्या चोपक्यांतली आमकां सोडयली. ताचो मायेमोग मितमेर नासलोलो. म्हणुया ताचो मायेमोग मितमेर नासलोलो. इजिप्टाच्या मालगोड्या पुतांक ताणें मारून उडयले. ताचो मायेमोग मितमेर नासलोलो. आनी इस्रायलाक तांचे मदलो भायर काडलो. ताचो मायेमोग मितमेर नासलोलो. बळवंत हातांत आनी पदवीदार बावलो उबारन ताचो मायेमोग मितमेर नासलोलो. म्हणुया ताचो मायेमोग मितमेर नासलोलो. तांबडो दर्या ताणें दोशी वांटलो. ताचो मायेमोग मितमेर नासलोलो. आनी ताचे मदल्यान इस्रायलाक उतरायलो. ताचो मायेमोग मितमेर नासलोलो. थंय ताणें फारोआक आनी ताच्या सैनिकांक बुडोवन मारले. ताचो मायेमोग मितमेर नासलोलो. म्हणुया ताचो मायेमोग मितमेर नासलोलो. शुभ वर्तमानाक उबी रावया. सोय 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 सोय. देव बाप आसलो जेजू सोवें कुर्सार आपले वेगेंत परतून घेवच्याक संवसार. मनशांक आपले वेगेंत हाडूंक आतां दोयन ताणें आमचे आदीन केला. जयसर वेस्पोराक जयसर वेस्पोराक सोय 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 सोय. सर्वेस्पोर तुमचे सोबे आसूं. मातेवा परमणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. फारिसेव थंयचे भायर सरले आनी जेजूचो गात कसो घेवचो ते विशीं गुडमेल करूंक लागले. पूण जेजू ते समजून थंयसरलो कोटसरलो. जायतीं जाणां ताच्या फाटल्यान गेलीं आनी तांकां सगल्यांक ताणें बरी केली. पूण आपणाक परगट करिनाकात म्हूण ताणें तांकां हुकूम घालो. इजायास प्रवाद्यान अशें सांगलेलें तें खरें जालें. हो आसा सेवक म्हजो, हांवें वेंचून काडलेलो, म्हजे अपुरबायेचो. ताचेर पूर्ण संतोश म्हजो. खरो भावार्थ सर्व राष्ट्रांक परगट करूंक हांव आतां म्हज्या आत्म्यान भरतलों. वाद विवाद तो करचो ना. बोब मारून आरडूचो ना. ताचो ताळो रस्त्यांचेर कोणाक आयकूंक येवचो ना. स्वताक जैत मेळो पर्यान फुटलोली बेत मोडचो ना. आजून दुमोर्ती दोशीर तो कधीच पालोवचो ना. ताच्या नांवार राष्ट्रांचो आसा सगळो बरवासो. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान हे. ताचो मायेमोग मितमेर नासलेलो. इस्रायल परजेच्या जिवितांत
देवान कितले सुगोट केला ते ह्या दिसांनी आमी आयकत आयल्या आनी शिकी आयच्या पयल्या वाचपांत कशे भाशेन देव इस्रायल परजेक 430 वर्सां गुलामपणांत आसतले परजेक आपूण सोडयता, तांकां सांबाळटा, कशे भाशेन इजिप्टांतली तांकां भायर काडटा ते आमी आयकलां. कितलीं वर्सां जावं, कितले कश्टांत आडकुळेंत पिडेंत आसूं, देव आपले परजेचो हुस्को धरता. जायते फावटी घडी इस्रायल परजा 430 वर्सां गुलामपणांत आसतना तांकां समजुना. तांतली गुलामपणांतली भायर सरलीं तरी आसतना लोक देवाक सोडून वेता, पूण तरी आसतना देव आपले परजेक सोडिना. जायतीं ओचोऱ्यां विस्मितां तांचे पसत करता, आपूण तांचे बरोबर रावता, भोंवता, चलता. देवाचो मोग, ताचो माये मोग मितमेर नासलेलो. आयज घडी हे कोविड-19 पिडेंत आमी घडी सांपडल्या. आमचे मदलीं घडी जायतीं जाणां मरून गेलीं. आमचे मदलीं घडी जायतीं जाणां भियोन दीस काडटात. असले परिस्थितींत देव आमचो मोग करिना काय? देव आमचो मोग करता. देवाक आमच्या जिवितांत कितें तरी येवच म्हूण आसा. जायते फावटी असले प्रश्न आमच्या मुखार येतात आनी अदीक करून असल्या वेळार आमी भावार्थान तीर जावंक, देवाचेर पात येवंक आमी गरज. आयच्या शुभ वर्तमानांत जेजूची खबर आमी आयकल्या. फारिसेव जेजूक मारूंक सोदताले, पासत जेजू थंयसरलो कडसरून गेलो. पूण तरी आसतना जेजू फाटल्यान गेली, तांकां जेजून बरी केली. आमी जेजू चडशी येवंक शिकुया. दिसा दीस पुट्टी इल्लोसो तरी वेळ काडून देवाच्या पांयां सरशीं, जेजूच्या पांयां सरशीं आमी बसूया आनी जेजू आमकां जेरूल हात लायतलो. जेजू आमकां बरी करतलो. ही पदवी जेजूक आसा. ह्या पासत आयज ह्या मिसा भेटेंत वांटो घेतना त्याच देवाचो हात आमच्या जिवितांत आसा तो आमी पळोवया. देवा सरशीं येवन ताच्या पांयां सरशीं बसून देवाचो आशिर्वाद आमी अणभवुया. आनी हेंच करूंक ह्या मिसा भेटेंत देवाच्या उतरांतल्यान आनी जेजूच्या मासा रोगतांतल्यान आमकां कृपा मागून घेवया. म्हज्या बाबा भयणीनो, हें म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर्व पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या नाक्की पवित्र सवेच्या दावाक सर्वेस्पर मानून घेव. सर्वेस्परा, तुका उलो मारतले तुजे पवित्र सवेच्या देण्याचेर तुजी दयाळ दिश्ट घाल आनी आमची पवित्रताय वाडोवंक ती बदलून आमच्या आत्म्याचें पसण करून दी. हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. आमची काळसांव बारुया. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर्व पदवेदारा आनी सासनाच्या देवा, सर्व काळी आनी सर्व ताई,
जेजू क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो तुज्या मोगाच्या पुता वरवीं मनशाकूळ तुवें रुचलें ताचेच वरवीं नव्यान आमकां तुज्या सारक्याची केली ह्या खातीर सगळीं रचना आनंदान करता तुजी सेवा पृथ्वीर तुका वाकांटा तारण मेळ्ळोली तुजी पोरसां स्वर्गार एका ताळ्यान तुका दिन वाजता तुज्या संता भक्तांची सोबा देखून सगळ्या देवदूतां सांगाती सतोसान आमी निरंतरी तुजी स्तुती गायता पवित्र 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 दळबरांचो सूर विस्फोरतो स्वर्ग आनी संसार बोल्या तुज्या वैभवान उत्सर्गी तुका जय जय सर्वेस्पराची नावी येता ताका जय उत्सर्गी तुका जय जय बापा खरोच तूं पवित्र तूंच सगळ्या पवित्रपणाची सोर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच कुशीन कश्ट मरण सोसूंक वेचे आदी ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वासून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची तीच पुरी जेवण जातूच ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी समेस्त घेयात आनी हातलें पियेयात ही म्हज्या रोगताची काल्स नव्या आनी सासणीक कराराचें हें रगत पातकांचें मोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारोवतलें हे म्हज्या उगडासाक करात भावार्थाचो गुट परगुटुया तुज्या कुर्सांनी पुनर्जीवनपणा वरवीं तुवें आमकां सोडयली सोम्या संवसाराच्या सडफंडारा आमची सडफण कर बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी ही सोडफणीची काल्स तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत शिवतल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्पराक के पृथ्वीचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सुबेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागेवोन बापा फिलीप नेरी आमच्या गवळी बापा आनी सगळ्या याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय पुनर्जीवनपणाचो बरवासो धरून मेल्यांत ती आमच्या भावा भयणीची काकलत कर तांकां आनी तुजे इश्टागतींत मेल्ल्या सुमेस्तांक तुजें परसुळीत मुखामोळ पळयोवंक फावो कर आमा सुमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता अदीक करून आयज आपलो वाडदीस समरुमतात लग्नाचो दीस समरुमतात तांचेर सगल्यांचेर तुजो आशिर्वाद घाल म्हूण मागता आंखवार मारी देवाची माई सांगाती बागेवोन जुजे तिचो भोव निर्मळपती बागेवोन धर्मदुता बागेवोन जुजेवाज आनी सर्व काळी तुका मानवल्यात त्या सगल्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी तांच्या सांगाता तुजी मोहीम गावूंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगाता त्याच जेजू ताई पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्व पदवेदार बापा सर्वोंदोन आनी वैभव तुका सासनाच्या सासनाक
आमच्या सोडवंडराच्या आज्ञा मनान धरून बावार्थान ताचेंच मागणे बापाक आमी उबारुया. आमच्या बापा स्वर्गीच्या तुझें नांव पवित्र जावं, तुझें राज आमकां येवं, तुजी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिराज आयज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षितांव, तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळणेंत पडोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सर्व वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवंडराक जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी वरवशान ओतरेता. तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सर्व पातकांतली सुटोय आनी सर्वाकांतांतली वाटाय. रासवडकी पोतवी आनी मोहिमा तुजीच सासनाच्या सासनाक. सुम्या जेजू क्रिस्ता, तुवें तुज्या दुर्मृतांक म्हळें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सोबेच्या बावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे परमणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जो येताय आनी राजवट चलयताय सासनाच्या सासनाक. सुम्याची शांती सुद्दां काल तुमचे सोबे आसूं. एकामेकाक शांती दिवया. देवाची शिडी संवसाराचे पाप काडटली, आमची काकलत कर. देवाची शिडी संवसाराचे पाप काडटली, आमची काकलत कर. देवाची शिडी संवसाराचे पाप काडटली, आमकां शांती. आमचे खातीर, आमचे सोडवणे खातीर देवान धाडलेलो मेंढरो हो जेजू हो आयज आपणाकूच म्हणून आमकां जायत्या आशिर्वादांनी बरोवंक जेजू सोदता. बावार्थान जेजू वळखून घेता, ताच्या जेवणांत वांटो घेता, ती सगळी आमी सुभागी. प्रार्थूया. स्वर्गींच्या बापा, जेजूच्या कुडी रोगताच्या जेवणांत आमी वांटो घेतला. हे पवित्र रितींत परतून परतून वांटो घेवन तुजें जिवीत आमचे भितर अदीक अदीक वाडो. हे आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. सर्वेस्पर तुमचे सोमे आसूं आनी सर्व पदवेदार देव बाप, पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालून वचून यात. देवाची बरेपणां आशिर्वाद अणभवूंक तुमकां धाडटा.